आमी दर एकली आमकां जाय तसलें जिवीत जिवंक सोदतात. आमकां नाका कायदे घालून आमकां कोणेच आडखळ हाडलोली. म्हाका जाय तेन्ना हांव घरान भितर सोदतलों, म्हाका जाय तसलें न्हेसतलों, म्हाका जाय तें पळयतलों, म्हाका जाय ते भाशेन मौजा मारतलों, म्हाका जाय ते भाशेन म्हजी कूड वापरतलों. हें म्हजें जिवीत, म्हाका सत्य आसा असलें आमचें चिंतप जाल्लें आसता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें तसलेंच चिंतप आसलें. हांव म्हाका जाय तें करतलों, हांव संवसारांत फाकी जातलों, म्हाका सांगपाक कोणूच ना, हांव म्हजें जिवीत म्हाका जाय तशें सादतलों. माय वे इज हायवे अशें आमी जायतीं जाण चिंत्ता. थोड्यांक आमकां देव ना. देव संवसारांत जियेना आनी आसा जाल्यारूय गरज तेन्नाच हांव देवाक उलो मारतलों. तशेंच भाग्यवंत फ्रांसीसूय चिंत्तालो. पूण बाबा भयणीनो, एक पावट तो जिवीत बदलता त्या दिसाक तावन तो आपलें आख्खें जिवीत देवाकूच भेटयता. तो सगळे नेम कायदे भावार्थान पाळटा. ताका आतां एकूच दिशा, स्वर्गीची वाट, स्वर्गीची वाट, स्वर्गीची वाट. ताचें एकूच सपन देवाक पळोवप, देवाक भेटप मेल्या उपरांत. म्हजें जिवीत, म्हजी कूड देवाकूच हें करचे पासत तो कसलोय कायदो पाळूंक तयार आसलो. कित्याक ताका आतां एकूच जाय आसलें, देव ताच्या जिवितान. जे घडयेक खरेपणीन हांव देवाक भेटतलों, देवाक वळखतलों, देवाचो मोग करूंक लागतलों, तेन्ना म्हाका कोणूच आडावचो ना ह्या देवाक लागीं सरूंक.